आता नेक्स्ट जेन्ना आमी पळयता ह्या हितून सेक्शन 2 तितून एक क्लॉज आसा. No person who owns or occupies or is in possession of any agricultural land shall use or allow it to be used for any purpose other than agriculture. Very good. म्हणजे ते एग्रीकल्चराची लँड आसा ती फक्त एग्रीकल्चराकूच यूज करपाची म्हणून ह्या म्हणण्यान बरयला फर्स्ट पार्ट. पूण सेकंड पार्ट भितर कितें बरयला तोय तुमकां आयकता. भितर बरयला सेकंड एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसिजर laid down under any law in force. म्हटल्यार या सरकाराचे जे दुसरे कायदे आसात लँड कन्वर्जन जे कायदे आसात ते कायदे खंयचे यूज करून ती जमीन तू कन्वर्ट करपाक शकता. खंयसरूच तेजेर 100% ती लँड फक्त एग्रीकल्चराकूच यूज जावपाक जाय म्हणून बरोवंक ना. तेका लागून हांगा एक्सेप्शन तेंच्यांनी केला. म्हटल्यार आयज कोण तरी तुमकां जर सांगपाक गेल्यार आयज जर अमिताभ बच्चनाक दिसलें बिकॉज ही इज अ फार्मर एका दिसले गोंयान येयलो आनी आपूण 2 लाख 3 लाख 4 लाख स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो. आयज ते शेत म्हणून कोणे तरी जर तेका विकले तो घेवपाक पयलीं म्हणल्यार एलिजिबल आसा बिकॉज ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट. तेणे जर घेतले ना गोंयच्या सेलिब्रिटीन घेतले ते घेतले आपल्याकडे गोंयच्या शेतकाऱ्या कडल्यान 100 मीटर घेतले कित्याक तो आयज ते शेत जमीन आसा थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना ते कन्वर्ट जाल्ले ना तेका लागून तेका व्हॅल्यू ना. तर 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया मिटरान घेतले. हो कितें करतलो मागीर घेतलो आनी आपणाक जाय तसो कायदो जे कायदे आसा ना फुडें कायदे येतले ऑलरेडी आसा तूं आनी येतले त्या कायद्यानुसार तो 5 वर्सान 6 वर्सान 10 वर्सान तो लँड कन्वर्ट करतो. जी जागो 50 रुपयांक 100 रुपयांक घेतलो त्याच जाग्याचो व्हॅल्यू काडटलो आनी तो 10,000 15,000 20,000 25,000 1 लाख वॉटेवर तो घेतलो. हेतून खंयसरूच ह्या सरकारान आमची लँड प्रोटेक्ट करपाचे बरयल्ले ना. सीएमान जर जाता सीएमान आपले आयएएस ऑफिसर जो गुजरातचो आसा ना नागपूरचो कोण तरी आसा ऑफिसर ना जाल्यार आनी कोण आसा तेंका घेवन तेणी बसचे हे बील अंडरस्टँड करचे कित्याक बाबूशाक तर एक्सप्लेन करपाक लायफान जावपाचें ना कित्याक हे तेका बील तेणी वाचूंक सुद्दां नासतलें. सो हांव मागता की हे जे बील आसा सॉरी रवी नायकाक सो हे जे बील आसा हे बील तेंच्यांनी दोगांयनी एग्रीकल्चर लँड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतलो होम मिनिस्टर ह्या तिगांयनी हे बील आमकां एक्सप्लेन करचे की हे बील गोंयकारांकूच कशी जमीन दितले क्लॉज बाय क्लॉज सेक्शन बाय सेक्शन तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपे. आमी सेक्शन बाय सेक्शन हे बील आतांच तुमकां सांगला हेच्याय फुडें आमी हे बिलाचेर एक्झॅक्ट प्रॉपर प्रेझेंटेशन करतले की ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे जे आसा आमचे लँड रेव्हेन्यू कोड आसा आमचे टेनन्सी एक्ट आसा भितर आमची जमीन कशी वांटोवपाक जाय सगळे बरयल्ले आसा नो सरकार करिना. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे कशे धाब्यार बसोन हेंच्यांनी हे केल्ले आसा. बिगस्ट एक स्कॅम म्हणटा तो स्कॅम जर वाचपाक गेले आमी जाल्यार हेतून एक नंबर 5 चॅप्टर सेक्शन आसा पेनल्टी. हो सरकार कितें म्हणटा whoever contravenes the provision of the section 3 by transferring the agricultural land to transferor as well as the transferee each of them shall be punished with fine equivalent to the market value of such land to the determined as per the rate fixed by the government of such land. म्हटले कितें हेच्या पयलीं लँड रेव्हेन्यू कोडान सेक्शन 32 to 33 च्या अंडर जर तू कितें करता लँड यूज चेंज करता लँड फिलिंग करता तुका ती लँड रिक्लेम मीन्स ओरिजिनल करपाक जाय. हांगा तू लँड ट्रान्सफर करता आनी फाल्यां जर तू कन्वर्ट सुद्दां केली लँड यूज चेंज केलो तुजो कितें आहा फायन फक्त तू मार्केट व्हॅल्यू भर. आतां ती मार्केट व्हॅल्यू भरपाक भायले जे करोडपती हांगा येतले बिल्डर येतले नाजाल्यार सेलिब्रिटी येतले तेंका ते डबल न्हू 4 पटीन सुद्दां प्राइस भरपाक कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक गोंयच्या जमनीचो रोड रेट तेंका लागून सामको झिरो नेग्लिजिबल आसलो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. आनी तेंका हे सपोर्ट करपाक तेंका प्रोटेक्ट करपाक हे सरकारान हे बील हाडलेले आसा. हो आमी डायरेक्ट आरोप लायता आनी चॅलेंज करता. खंयचोय मिनिस्टर तेंका दिसता जर रोहन खंवटे शाणो आसा रोहन खंवटे उबो करचो तेंका दिसता आनी कोण तरी काबरा शाणो आसा काबरालाच करचो. कोणूय उबो रावन तेणे हे बील प्रेझेंटेशन करचें मिडिया दाखोवचे क्लॉज बाय क्लॉज तेंच्यांनी प्रेझेंटेशन करचें आनी प्रूव करचें की हे हेतून गोंयचे जमनी प्रोटेक्ट जातले. कित्याक ऑलरेडी आमचे मॅक्झिमम पॅडीफिल्ड आसा ते कोमदादाच्या अंडर येता आनी कोमदादान कोड ऑफ कोमदादान ऑलरेडी हे व्हडलो कोड ऑफ कोमदाद आसा ह्या कोड ऑफ कोमदादान सगळें बरयल्लें आसा की जमनी कितें करपाक जाय कितें करपाक नाका कशें विकपाक जाय कितें करपाक जाय आनी हेच्याय तेणी वांटोळे लावपाक तेंच्यांनी चालू केलें. सो